हांव जगदीश नायकू आमगेले सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टा विशयी 2 उतरां तुमकां आज सांगता. काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीजी तांणी निर्मित केलेली संस्था. ताचे 3 उद्देश आसाचे. एक कसले म्हळ्यार आमगेले समाजाचे जनांक आरोग्याक दवरचे खातीर उपयोग करचे खातीर ते आमी पर्टिक्युलरली दुर्बळ जनांक ताजो सहाय जावपा म्हणून सांगून ताजे खातीर हेल्थ कॅराची ते मुखारी करताची. आनी एक कसले म्हळ्यार आमगेल्या देशा भितर गोमातेक संरक्षण दिवपा म्हणून सांगून मस्त कडेन गोशालांनी करताची. आमगेल्या जाग्यार आमगेल्या रिजना भितर गोशाल जावका आनी ती गोशाल कशी चलोवची म्हूण त्या पुरा समनमुनारी पुराची जनांक शिकोवका ट्रेन कोरका तें आमगेलें आनी एक सेकंड 2 उद्देश. तिनीचे कसले म्हळ्यार आतां जें वातावरण पुरा दुशीत आसा त्या दुशीत वातावरणांत कसले कोरका म्हळ्यार आमगेले दुशीत वातावरणा भितर समकुरच्याक देवान आमगेली सृश्टी करतना प्रत्येका ताजे उपाय दिलेलो आसा. कसलेय व्याधी जाल्यार त्या व्याधीचे उपाय करच्याक तसले नमुन्याची मुळी जळमुळी मेळटा. ह्या पुराची आमगेलें प्राचीन ज्ञान आशिल्लें आतां तें विसरून गेल्यांची ताका पुरो मुखार हाडका आनी ते तसले नमुन्याचे ते स्पेशल ते वनस्पती पुरा तांकां मुखार हाडका म्हणून सांगून वृक्षवाटीक करता म्हणून सांगून हे आमगेले 3 उद्देश. तातूंत फस्ट कसले म्हळ्यार हेल्थ कॅरा विशयी कसले करचें म्हणून सांगून. आतां केन्नाय कसली व्याधी जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट कसले म्हळ्यार तें कसले न्ही जालें ना म्हणून सांगून ताचें डायग्नोज करचें, तें निदान करचें. तें निदान करताच्याक डॉक्टरान तपास करताची जाल्यार ताची मुठूची तांकां टेस्ट कोरपा जाता. ब्लड टेस्ट करचें, ते अल्ट्रासावंड करचें, नाजाल्यार ECG काड पळोवचें. सिंपल टेस्ट तें टेस्ट केल्यार तांकां समनमुनारी निदान करचें जाता. ह्या सर्वीस करचे खातीर आमी सुधींद्र डायग्नोस्टीक सेंटर म्हणून सांगून मंगळुरा भितर ते करताची. तांत भितर पुरा डायग्नोस्टीक टेस्ट पुरा करूं जाता. आनी ह्या संदर्भा भितर आमी आनी एक विंगड संस्थेले सपोर्ट घेताची. खंयची म्हळ्यार आमगेले समाजाचे दिग्गज डॉक्टर TM पळयन KMC हॉस्पिटल पुरा केल्लें आसा तें आतां व्हड जावन आतां मणिपाल ग्रूप जाला, मणिपाल ग्रूप ऑफ हॉस्पिटल्स. तांणी आमकां सपोर्ट दिताची. आमगेलें हें पुरा काम करचें तांणी तांगेले सपोर्टान आमी करताची. सो क्वॉलिटी म्हळ्यार लायक आशिल्लें सपोर्ट दिवचे आमी तांगेले थ्रू करताची. हें डायग्नोस्टीक सेंटर आतां सद्या आमी तें सुरू करताची. तें जायना फुडें आमगेले समाजान आशिल्ल्या दुर्बळांक ताजे उणें मोल्लाक त्या पुराची सर्विसीस दिवपा म्हणून सांगून आमी तें अरेंज करताची. आतां तें कशें करचें म्हळ्यार आमी आतां कोणाक हें सपोर्ट दिवका तें करचे खातीर म्हणून सांगून आमी एक सूची तयार करता आसाची. म्हळ्यार तें करतले जनांक कशें म्हळ्यार तांकां कसलें इनकम उणें आसूं का, तांकां विंगड कसले उपाय ना आसूं का, तसले जनांक आमी ते सूची करून तांकां एक स्मार्ट कार्ड दिताचें, सुधींद्र आरोग्य कार्ड म्हणून सांगून. तें कार्ड तांणी घेवन आयल्यार त्या डायग्नोस्टीक सेंटरा भितर तांकां उणें मोल्लार पुरो ट्रिटमेंट मेळटा. आनी थंय नुस्तें डायग्नोस्टीक सेंटरा भितर नुस्तें टेस्ट मात्र करचें न्हय, आमगेल्या समाजांतल्या प्रतिश्ठीत डॉक्टरांनी आमकां सपोर्ट करच्या खातीर तांगेले टायम काड ते कन्सल्टेशना खातीर आमगेल्या त्या सेंटरा भितर येता म्हणून सांगलां. सो डॉक्टराल कन्सल्टेशनूय तांकां मेळचें साध्य आसा. आनी ताजे निमित्त आमगेल्या समाजांतल्या जनांक ते मस्त नमुन्याची हे सर्विसीस आसा. सेकेंड आमी ते गोशाल करताची. ते गोशाला भितर गोशाल आमी सेट करताची. जाल्यार मेन कसं म्हळ्यार गोशाल केल्ल्यार ते गोमातेल मस्त उपयोग आसा. फस्ट आमी नुस्तें दुदा खातीर मात्र न्हय, तांगेली इतली पुराची आसा त्या पुराची धरता कसले पुराची सुंदर नमुन्यार करनाची ते आमी स्टडी करून ताजे विशयी पुरा जनांक म्हळ्यार कोण गोशाल करता पळय तांकां ट्रेनींग दिवन ते संद नमुन्यार चलची तशी नमुन्याची त्या ज्ञान आमी पुरा करताची. आनी तिनीचे वृक्षवाटिका खंय आमी गोशाल करता की थंय जाग दवरून थंय ते जावका जाल्यार पुरा वनस्पती घालून त्या मुखार हाडच्याक पळयताची. आनी ताजें नॉलेज पुरा जाणां दिल्यार तांणी मुखार सोन तें पुरा कडेन कोर येता म्हणून सांगून अशी आमगेली इच्छा. आतां हे आमगेले आरोग्य कल्याणाचे
ताजे नुसतं हांगाची मंगळूर आमी दवरनाची मुखार ही विंगड कडेन करचे आमगेलो विचार आसा. कशें म्हळ्यार KMCन एग्री केलां तांगेले खंयचेय सेंटर आमी तरी आमगेलें कार्ड दिल्यार तांणी तेंचे कन्सेशन तांकां उपलब्ध जावप तशें करताची म्हूण सांगून. सो आमगेलो समाज खंय गेला की आनी थंय KMCल खंयचें युनीट असल्यार थंय जाल्यार आमकां हें मुखार स्प्रेड करचें साध्य आसा. हें बिगिनींग हें सुबेज जावचें. आतां इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आमी हें कोणा जावका म्हणून ताची सूची तयार करता आसताची तें कोर न्हू. आनी हे डायग्नोस्टीक सेंटर स्टार्ट जायना फुडें मागीर हे सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्टाची ह्या इनिशिएटिव्हान मस्तपुराची चांग समाजा खातीर जाता म्हूण सांगून आमी अपेक्षा करताची. स्वामीजील्या आशिर्वादान हें संद जावन चलता म्हूण सांगून आमगेली अपेक्षा आसा.